बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जेजू आमकां सांगता जो संवंदेल 8वा वसवर 12व्या वळींत कोण म्हजे सरशी येता तो केदींच काळो कान सोलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. स्वामी जेजू बोपूय सक्रामेंतांत जिविताचो उजवाड जावन आमचे मदें हजर जाता. ताका आमी मोगान स्वागत करया. गावन गीत जेजू मोगाळा आराधान तुका, जेजू दयाळा आराधान तुका, कुरपे सागोरा आराधान तुका, ये सडवंधरा आराधान तुका. सगळे आमी दिमी घालया. बोपूय सक्रामेंतांत सोम्याक मोगान स्वागत करया. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुरपे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवंदरा आराधन तुका. जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुरपे सागोरा कुरपे सागोरा आराधन तुका, ये सडवंधरा ये सोडवंदरा आराधन तुका. तुझ्या रुपार आमच्या पासून जिविताचो उंडव जावन आयलेल्या आमच्या सोम्या, तुजो दैवीक मोग ह्या सगळ्यांच्या वेळार तूं आमकां देखून आसाय. आमी हर एकल्याक तुज्या कृपेन तूं बरोवन आसाय. तुज्या संगतपणान तूं आमकां चलयताय. आमच्या जिवितान आमकां कितेंच उणें जावंक तूं सोडिनाय. धराळ मोपान तुज्या आशिर्वादां तूं आमकां दिताय. म्हजो सोम्या तुका आमी अर्गां दिताव, तुका आमी वाखणताव, तुजी महिमा आमी गावन तुका आमी हर्शिताव आनी आमचे जिवी तुका आमी भेटयताव. उंड्या रुपार तूं लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रुपार तूं लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कुरपेन तूं आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगात तुजो दिवून आसा. कुरपेन तूं आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगात तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा, जेजू आमच्या दुकान सोम्याक आमी मारया. आराधन तुका, जेजू दयाळा, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुरपे सागोरा कुरपे सागोरा आराधन तुका, ये सडवंधरा ये सोडवंदरा आराधन तुका. देवाच्यो तर आमकां सांगता कीर्तन 46 आनी 6 ह्या किर्तनांत
सर्वेस्पर देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, आमचो सोमी आमचो आसरो आमचे बळ आमचे सकत तो जावन आसा. ताचे विना आमकां दुसरो कोणूच ना. कित्याक आमच्या जिविताचे हर एक संगती तो जाणा. बऱ्यांतली बरी योजना ताणें आमचे खातीर केल्ली आसा. आमच्या बऱ्यापणा खातीर केल्ली ती योजना ख्यास्ती खातीर न्ही म्हूण तो आमकां सांगता. आनी ताच्या योजने प्रमाणे तो आमकां चलून व्हरच्याक पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर तो हजर जाता. त्या सम्याक आमचे मदें आमी वळखून घेवया. तोच आमचो बरो गवळी म्हणून ताका आमी स्विकार करया आनी आमचें जिवीत ताच्या हाती आमी भेटया. स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सौम्या जेजू तू गवळी बरो, तू सामचे जिणेचो एकच तारो. सौम्या जेजू तू गवळी बरो, तू सामचे जिणेचो एकच तारो. जेजू मोगाळा दोनी हात उबारया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा. कृपे सागरा आराधन तुका. सर्वोंदरा. सर्वोंदरा आराधन तुका. परस म्याकलो मारया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागरा आराधन तुका. सर्वोंदरा आराधन तुका. आराधन तुका. आराधन तुका. आराधन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका समया, होगळा तुका समया, स्तुती तुका समया, जय जय तुका समया, वंदन तुका समया, महिमा तुका समया, वखंडी तुका समया. हालेलुया 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 हालेलुया. एगडी बोर मौनपणी सम्याच्या हजरपणात आमी रावया. आमचो नीज देव खरो देव तो सोमी आमचे सोवे आसा. हांव संवसार सरा पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हणून जशें ताणें बसयल्लें त्याच प्रमाणे तो आमचे संगी आसा. हांव तुमकां केदेंच सांडिना, तुमकां केदेंच सोडिना म्हणटा तो. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत, दोंगर हालतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग हांव केदेंच तुजे थावन पयस करीचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदेंच हालचो ना म्हणटा तो.
ते आमच्या सौम्याच्या विश्वासी मोगांत सदांच आमी रावच्याक सोमी आमकां ताची कृपा दिवच्याक ह्या वेळी आमचे संगी आसा. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, जेजू सभार पोटी वरविंगड सुवातेक वचून मागतालो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. प्रत्येक जावन लुकाच्या वंदेलान सभार कडेन आमकां तें वाचूंक मेळटा. जेजून मागल्लें पळोवन ताच्या शिसांनी जेजू लागीं सारलें, सोम्या आमकां मागोवंक शिकय. आनी त्या वेळार जेजून ताच्या शिसांक त्या पुरबायचे मागणे आमच्या बापा मागणे म्हणून आमी म्हणटा, हे मागणे ताणें शिकयलें. हर एक दिसा आमी हे मागणे सभान पुटी करता. आमच्या बापाक आमी उलो मारता. जावंक पुरो सभार पुटी हे मागणे आमी करता आसतना ताच्या उतरांचेर आमी चीत दिना. आमकां ते सवयेचे जाला जावंक पुरो सांगून सांगून तेंच आमी रिपीट करता. पूण नीज जावन त्या मागण्यांत कितें आसा म्हणलें आमी समजनासतना मागलां जावंक पुरो. आज ह्या आराधना वेळार जेजून शिकयल्ल्या ह्या मागण्यांत नीज जावन कितें आसा, ह्या मागण्या मुखांतर जेजू आमकां कितें सांगता, कशें आमी मागा जाय म्हणून जेजू आमकां संदेश दिता, हे थोडे संगती आमी समजोवंक प्रयत्न करया. जेजून मागोवंक शिकयत आसतना सांगलें, देवाक आमच्या बापा म्हणून उलो मारूंक सांगलें. आमच्या बापा म्हणटा आसतना बापा या बापूय म्हणटा आसतना थंय एक संबंद आसा. संबंद आमच्या देवा थंय तो आमचो बापूय. आमच्या बापाय लागीं आमकां संबंद आसा. कोणाकी आमी बापूय म्हूण आपयना. कोणी वाटेरच्या मनशाक डॅडी म्हूण नांव, पप्पा म्हूण सांगना. आमच्या बापायक मात्र आमी डॅडी पप्पा म्हणटा. म्हणजे थंय एक लागशिलो गुंडायेचो संबंद आसा. देवा थंय म्हजो लागशिलो गुंडायेचो एक संबंद, जशें म्हजो संबंद बापायसर लागीं आसा, त्याच संबंद केदाळा जिवाळ जाता, घट जाता. तवळ त्या मागण्यांत विशेष बळ आसा. हर एक आमचे मागणे ह्या संबंदांत आरंभ जाता. जर संबंध ना, मागणे एक आवाज मात जाता. आमी उसारची ती उतरां एक आवाज जाल्ल्या बरी, तातूंत कितेंच बळ ना त्या मागण्यांत. तातूंत जेजू आमकां सांगता, पयलें आमी करी जाय कनेक्शन. मागण्याक आमी येता आसतना आमचें कनेक्शन समज जाय जाय. एक मोबायल आमी घेवन मोबायलांत उलयचे तर ते मोबायल त्या टावराक कनेक्ट जाल्यार मात्र, रेंज आसल्यार मात्र आमकां ते मोबायलांत उलोवंक जाता. तें कनेक्शनच जावना जाल्यार उलयत, पूण तें उलयल्लें तिसलान पावना, तिसलान उलयल्लें इशीन पावना. तातूंत पयल्यान पयलें जेजू आमकां सांगता, आमच्या मागण्या जिवितांत आमी देवा थंय एक गूंड संबंद, कनेक्शन आसा करची गरज आसा. हें पयलें तत्व जावन आसा मागण्याचें. आनी तें तत्व काले देवा कडेन मात्र संबंद न्ही, त्या संबंद देवा कडेन म्हजो संबंद गूंड उथीर आसतना तो संबंद म्हज्या पेल्या थंय, म्हज्या बाबा भयणी थंय. त्या देखून जेजून आमकां शिकयल्या मागण्यांत ताणें आमच्या बापा मुळे, म्हज्या बापा म्हूण उलो करूंक शिकोवना. तो म्हजो एकलासो बापूय मात्र न्ही, तो सक्तसो बापूय म्हणटा आसतना आमी सक्कड ताचीं भुरगीं. आनी एका बापायच्या भुरग्यांक आमी भाव भयणी म्हणटा, ते एकामेकाक भाव भयणी. तर देव आमचो बापूय तर आमी एकामेकाक भाव भयणी जावन आसा म्हणलें तो संबंद एकामेका थंय.
कित्याक आमचे ते जिवो थीर आसा तर आमचे मागणे जिवीत गटांनी बोळात तातूंत हें पयलें तत्व कनेक्शनाचें तत्व जावन आसा जेजून आमकां शिकोवचें त्या मागण्यांत. दुसरें जावन आसा मागण्या वेळार आमी कितेंय सांगचें कितेंय उसारचें न्ही. जेजून सांगलें आसा जो माथेवाच्या वांजेला 6व्या वस्परांत तुमी अनभवट ते बरी बडबड नाकात म्हणून. थोड्यांनी विचारचें आसा फादर खंयचें मागणें केल्यार तें बरें जाता बरें मागणें खंयचें मागणें हांवें सांगात जाय खंयचें मागणें खंयचीं उतरां ती मुख्य न्ही. तुजें काळीज सोमी जाणा तुवें उसारच्या पयलेंच तुका कितें गरजेचें तें तो देव जाणा हें आमकां जेजून शिकयलां. त्या देखून मागण्यांत तें कम्युनिकेशन भोव गरजेचें. कम्युनिकेशन म्हाका कितें म्हज्या देवाक सांगूंक जाय म्हज्या काळजांत कितें अत्रेक आसात आज म्हजें जिवीत कशें आसा तें कशें हांव म्हज्या देवाक भेटोवंक शकता हें भोगनांत म्हज्या कितें आसा हें सगळें देवा समोर दवरचें. कम्युनिकेशन आनी हें कम्युनिकेशन खाली एका सायडीचें मात्र न्ही. हांवें देवा कडेन उलोवचें मात्र न्ही. मुस्तबटी भुरग्यांक लागीं रेतिरे वेळार ह्या दोतोराच्या क्लासींत विचारतना भुरग्यांक मागणें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार देवा लागीं उलोवचें म्हणून भुरग्यांची जाप येता. ती एक भाग एक सायड ताका अनेक कूस आसा आनी ती भोव गरजेची भोव प्रमुख कूस जावन आसा ती आमी विसरून सरता. देवा लागीं उलोवचें मात्र न्ही आमची गरजो सांगचें मात्र न्ही आमच्या काळजांत अत्रे कितें आसा तें उसारचें मात्र न्ही कितें देव म्हाका सांगता तें आयकुचें. इट्स ए टू वे कम्युनिकेशन. इट इज ए डायलॉग नॉट ए मोनोलॉग. हांवूच उलोवन गेल्यार तें मोनोलॉग जाता पूण देवी म्हाका कितेंय सांगता. हांव तसो भुरगो म्हणटा आसतना देव म्हजे लागीं उलयता हांवें ताका आयकूंक जाय. आनी ह्या खातीर मागण्या जिवितांत ध्यान सायलन्साक मस्त म्हत्व आसा. जर हें आमी वळखून घेना आमी खाली आवाज मात करून भोंवता मागण्या जिवितांत पूण नीज जावन देव आमकां कितें सांगूंक शकता तें आमी समजूंक शकना. तातूंत कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन हाचेर आमी समजूंक आसा. जेजून शिकयल्या त्या मागण्यांत आमकां तें कळीत जाता. तिसरें थंयसर आमकां समजता जेजू सांगता मागणें खंय अप्रूप केदार लागीं कसले समस्या आयिल्ल्या वेळार प्रॉब्लेम आयिल्ल्या वेळार मात्र न्ही. थोड्या जाणांक देवाचो उडास येवचो व्हडले समस्या आयिल्ल्या वेळार ह्या परिक्षेच्या वेळार भुरग्यांक उडास येता देवाचो परिक्षेच्या वेळार ह्या इल्लें भें येता परिक्षेक बरोवंक ह्या शिकिल्लें उडास उरना म्हूण दिसता ते जाल्यार मात देवाचो उडास येता. ना मागणेंत कन्सिस्टन्सी. पयलें तुमकां हांवें सांगलें कनेक्शन दुसरें कम्युनिकेशन तिसरें कन्सिस्टन्सी म्हळ्यार दिसपरतें. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलें आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी. गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड. डेली हर एका दिसा थोडो वेळ आमी मागण्याक दिवंक जाय. आमच्या समुदायाचे मागणे कुटुंबाचे मागणे आमी विविध रितीन करता बरेंचशें तें जाय पूण वैयक्तीक रितीन हांवें थोडो वेळ म्हज्या सोम्या सांगाता करचो. तो कितलो वेळ हांव दिवंक शकता म्हज्या सोम्याक आनी ते दिसपरते सदांच एक टायम मागण्यांत देवाचें उतर वाचच्यांत ध्यानांत हांवें दिवयेत की ह्या कित्याक म्हाका ही दिवंक अटकळ जाता साज जायना. जर साज जायना जाल्यार कित्याक म्हाका साज जायना हें हांवें समजूंक जाय. एक बरयणार म्हणटा प्रेयर इज नॉट अ स्पेर व्हील इट इज अ स्टियरींग व्हील म्हणटा. मागणें एक स्पेर व्हील जावन आमी उपयोग करनजो. स्पेर व्हील म्हळ्यार 5 टायर आसता केदार पंक्चर जाल्ल्या वेळार एक टायर गाडयेचें चलना जाल्यार ते डिक्कीत आसलेले कान ते बसयतात स्पेर व्हील. पूण मागणें जावन आसा स्पेर व्हील न्ही स्टियरींग व्हील. स्टियरींग व्हील म्हळ्यार ड्रायव्हरान धरचें तें स्टियरींग म्हणटात स्टियरींग व्हील. हें गाडयेक डायरेक्शन दिता. खंय घुवंक आसा तें घुवंक जाता. सगळे गाडी कंट्रोलर आसा ह्या स्टियरींग व्हिलान बॅलन्स आसा. मागणें आमच्या जिवितांत बऱ्या रितीन आमी मुंदसून वचत जाय तर एक व्हडलें हातेर जावन आसा आमी हर एकल्यान. त्या देखून दिसपरते मागण्यांत आमी आसता आसतना आमकां कळीत जाता आमचें जिवीत खंयच्या दिशेन मुखार वचूंक जाय. कशें देव आमकां मार्गदर्शन दिता
खंयच्या रितीन हांव सुकोवन पडलां जाल्यार ते कशें हांवें तिडवी जायी हे संगती आमकां मागण्यांत कळीत जातात. आमी चड आनी चड वेळ सोम्या सांगाता करशीत आसतना आनी चवथें जावन आसा निमाणे संगती आज दिसू आमकां सांगता मागण्याचो फळ कन्सोलेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान. चवथें सी जावन आसा कन्सोलेशन. हर एक आमच्या मागण्याक फळ आसा. आमच्या मागण्यांत फळादीक बळादीक मात्र न्ही ते फळादीक जावन आसा. आमच्या मागण्यांत देव आमकां फळ दिता. सबारपटी सरान जितलें हांव इतलें मागतां कित्याक म्हाका देव म्हणजे हांव मागिल्लें दिना म्हणलें एक सवाल थोडा विचारचें आसा. देव आमी मागिल्लें दिता मात्र न्ही. पयलीं पुस्तक आमकां सांगता एफेस घरान बरयलें 33 वळींत आमी मागिल्ल्याच्या की विचारल्याच्या की कितल्या वर्त्या मापान ताची देणी आमकां दिता. आमचो देव भोव उदार काळज असो जावन आसा. आमी चिंतून पळयलें जाल्यार जर तर आमी मागलें मात्र देवान आमकां दिल्लें तर आमी आज भिकारी जावन आसता आसले. हांव देवान आमकां भिकारी करूं ना. देवान आमकां ताचीं भुरगीं केलां. म्हणजे एक बापूय भुरग्यान सकड विचारचें म्हूण राखना. भुरग्यान विचारच्या पयलेंच तो जाणा कितें गरजेचें तें दिता. तसलो आमचो सर्गीचो बाप आमकां धराळ मापान ताची देणी दिता. त्या देवा सरशी आमी मोगान येता आसतना ताका म्हज्या जिवितावशान सक्कड कळीत आसा. तो म्हजो रचणार पोसणार सांबाळणार जीव दातार. ताचे विने म्हाका जीव ना म्हाका जिवीत ना. हांव कांयच न्ही ताच्या विने म्हणलें समजोवन ताच्या मुखार येता आसतना आमच्या हर एका मागण्याक थंयसर विशेश फळ आमी जोडटा. हांव कितें आशेता तें न्ही म्हज्या जिवितांत तो कितें आशेता तें जाय. तेंच आमकां जेजू सांगता ताच्या शिकयल्ल्या त्या मागण्यान म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. म्हजें राज न्ही तुजें राज जावं. देव आमकां कितें बरें तें हर एक फावो करता. तळपुटी आमी मागता आसतना आमकां कितें बरें न्ही तेंय आमी जाय म्हूण मागोवंक पुरो. पूण देव जाणा तें आमकां बऱ्याक पडना म्हणून तें तो दिना. पूण कितें देव आमकां दिवंक आशेता तें हर एक आमी स्विकार करूंक तयार आसचें. हे मागण्याचो करो स्पिरीट जावन आसा. तर आज ह्या बापूय सक्रामेंता मुखार आमी आसता आसतना आमकां सोम्याक भेटोवन दिवया. सगळे आमी परत दिमी घालया. आमच्या काळजाचे कितें अत्रेक आसात ते सक्कड सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. सोम्या मुखार आमी दवरया. जेजू आमकां सांगता हांव जावन आसा दाखवाल तुमी जावन आसात फांटे. जो कोण म्हजें तें एक जावन रावता तो तेच फळ दिता. कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. आमकां हर एकल्यांक सोम्याचो आदार जाय. ताचो आसरो जाय. ताच्या मोगांत आमी रावा जाय. तर त्या सोम्याक आमी ह्या वेळी उलो मारया आनी सांगया आधार ನೀನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರಲು ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ಸ್ವಾमी. ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. आमच्या गायनाच्या बुकांत कन्नडा बुकांत गीत संको G3 पान संको 103 पेज 103 G3. ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರಲು. ನನ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರಲು ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. ಮತಿಹೀನನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ದೇವ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ.
ಬಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ, ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು, ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ, ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. खरे का मुझ्या कष्टांत, मुझ्या दुःखांत, मुझ्या पिडेशिरेन, मुझ्या सुखांत, संतोषांत सोम्या तू म्हाका जाय. कितें सगळें तुजें तावन पयस वचोंक तूं म्हाका दिनाका. सोम्या तुज्या मुखांत तूं म्हाका रावता. तूंच म्हाका चलोवन व्हर. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೇವಾ ತೀರದ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೇವಾ ತೀರದ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು, ಅಭಯವ ನೀಡಿ ದಾರಿಯ ತೋರಲು, ಅಭಯವ ನೀಡಿ ದಾರಿಯ ತೋರಲು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೀವಿರುವಿರಿ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೀವಿರುವಿರಿ. ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ, ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು, ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ, ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರಲು, ನನ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರಲು ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು, ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು, ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು, ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. आमचो सोमी आमचो करसो आधार जाय जाय. आनी ह्या खातीर आज आमी सोम्याक कुलो मारला आसता. आमचे सर्व ते सावा आमचे गरजो कितें आसात ते सगळे ह्या वेळार सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमचे मदीं जल्मा दिवस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव भयणीचो उडास करया. तांचे पासून आज प्रत्येक तरान आमी मागया. आज जल्मा दिवस आचरण करतात. चौथा जल्मा दिवस वर्सा जल्मा दिवस एंजेलो नथानियल डिमेल डिकुन्ना. तिसरा वर्सा जल्मा दिवस एलिझाबेथ वॉयलेट सुआरिस मेलबॉर्न. दोनातो सिक्वेरा ऐरोली मुंबई. फिलोमिना बारेटो बारकोरुस. 20 आणि 7 वर्सा जल्मा दिवस विन्स्टन रॉड्रिगस भटकळ. स्वीटी प्रिया फर्नांडीस दुबई. 70 आणि 5 वर्सा जल्मा दीस लॉरेन्स डिसोजा उडुपी. पहिला वर्साचो जल्मा दीस रुएल नीली डिसोजा बेंगलुरू. 20 आणि 3 वर्सां कॅरल उडुपी कापुतावनू. तशेंच प्रीतम लॉरेन्स वेगस बेंगलोर टावन. हे आमच्या भाव भयणींक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पठयता. तांचेर देवाचे विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागता. सबार हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान वतुल्ल्या आशिर्वादा पासत आमकां देवान केल्लें बरेंपण उडास करया. तांचे संगी मेळोवन सोम्याक आमी अर्गां पटोवया. आज हांगासर अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस बेंगलोर. विक्टर मेंडोन्सा बेळमान. आग्नेस मस्करेनस पुत्तूर. रोनाल्ड डिकॉस्टा मुंबई. सिसिलिया वेगस. आयवी कुटिनो पुत्तूर. अल्फोन्स रेश्मा कुंदापूर. मेटिल्डा लोबो दुबई. आयरीन एंटनी पिंटो निट्टे.
रैना सल्डाना उडुपी हे आमच्या भाव भयणी सगळें आमकां सोम्यान सबार आशिर्वादां दिलांत बऱ्यांतली बरी देणी दिवन तर आमकां सोलोन वेला त्या पासून ताका आमी अर्गां पाठोवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू सबार जण आमकां मागूंक सांगलां मागणे आमची बसयल्ले आसात तांचो उडास करया आमची वैयक्तीक तेसावां कितें आसात आमच्या कुटुंबाचे गरजो कितें आसा ते सगळे ह्या वेळी सोम्याक आमी समर्पण दिवया आज आमकां प्रत्येक जावन तेसावां पासून हांगासर मागूंक सांगलेलें आसा लॉय बेंदूर टावन ताच्या सभासद वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस बेंगलोर टावन जुली होनोरा डिसोजा किराम टावन रिमा डिसोजा आनी अनुष डिमेल्लो बळकुंजे जॉन क्रास्ता तनीर बावी शांती समाधान पासत मागणे जाता जोसेफीन मेनेझीस शिरवा आयवी कुटिनो आरवा बरा भलायके पासत निमोनिया तावनू सुटका मेळच्या पासत जोशुआ पिरेरा भुरगो मस्तू तेंपा तावन आस्पत्रेंत आसा ताच्या पासत मागया जोसेफीन कॉर्दा मुंबई बरा भलायके पासत रिया आलिना बतेल्लो सर्जरी बऱ्या जावच्या पासत मागणे जाता डेव्हिड बेंगलोर टावन कुटुंबाच्या देशा पासत ग्लॅवन डिसोजा मुंबई तशेंच ग्लॅवन आनी जविटा मुंबई टावन निर्मला लोबो येयाडी तशेंच बऱ्या भलायके पासत मागणे जाता जेम्स बऱ्या भलायके पासत तशेंच शिकपांत बरेपण जावच्या पासत कॅथरीन अल्मेडा मुंबई टावन हाचे सगळें आमचे कितें ते सभा आसा ती सक्कड सोम्या समोर दवरया सोम्याचो आदार मागया आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या आयकमचें प्रार्थने सोम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या बाबनीचो आमी उडास काडन ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक सण आमी मागता जॉन फुटाडो अंधेरी देवादीन क्रिस्तीन डिसोजा मंगळुरू देवादीन गॅब्रियल डी सिल्वा बोंदेल कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून मागणे जाता वेन्सी लविना सल्डाना कुलशेकर 69 वर्साच्या जल्मदिवसाच्या उडासाक आज आमी मागता देवादीन सेबॅस्टियन पिंटो करंबर मागता आमी देवादीन फेलिक्स डिसोजा बाजपे देवादीन अँटनी आनी दुल्सिन डिसोजा बाजपे देवादीन रेमंड जॉन सल्डाना उडुपी कुटुंबांत अंतरल्या सो आज उडास कडून मागणे जाता तालतोरू तावन एक भक्तीक तशेंच सुरतकल तावन आनी शिरवा तावन आनी उर्वा तावन मागणे जाल्लेले आसा मागता आमी देवादीन नतालिया आनी अँटनी पिंटो बेंदूर वेल्ली देवादीन स्टेल्ला मस्करेनस बोंदेल मंगळूर देवादीन स्टेल्ला सर कुटुंबाचो उडास करून आज मागणे जाता सिसिलिया लोबो कंदिवली वेस्टे हांचे सगळें आमच्याय अंतरल्या सर मोगाच्यांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय आमी मागया ससनाचो विशय उदी तांकां ये सोम्या निरंतर प्रकाश सांचे फंकुदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरला समेश बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सगळे आमी दिमी घालया बापूय सक्रामेंतला जेजूचे आशिर्वाद स्वीकार करया गीत नंबर ये 60 500 को
4 पेज नंबर 44. चलिया मी घरात देवाच्या, मेळ्या मी बांधा ते पोटाच्या, संगी ख्रिस्तांच्या सोम्याच्या, भेटो या बली देवक मोगाच्या. ख्रिस्त जेजूचे मरण समरमता, ताचे पुनर्जीवन पण परगडता, ताच्या येण्या कामी यात्रेता, मिस्तेर मोगा सहोनी आळता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे असो. मगाच्या बाबांनो बहिणीनो, विल्यम शेक्सपियर त्याच्या हॅमलेट म्हणल्या त्या कृतीन म्हणटा, माय वर्ड्स फ्लाय अप, माय थॉट्स रिमेन बिलो, वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो. आमची उतरां न्ही जावन त्या उतरांत आमची खरी भोगना नांत, खरें अत्रेक आमचे नांत तर त्या उतरां कितेंच मोल ना, ते वयर उबारूंक जायना म्हणटा. आमच्या मागण्या जिवितांत आमी नदर घालूं जाल्यार चडपटी अशेंच जाता, आमची मागणी खाली उतरांत मात त्या शब्दांत मात आसा, शिवाय खरेपणी थंयसर देवाचो मोग, देवाचे भक्त गूण पातयेनी थंयसर ना जाल्यार त्या मागण्यांत कितेंच बोळ ना. आज जेजू आमकां कशें आमी मागा जाय म्हूण शिकयता. शिसांनी सारले जेजूक आमकां मागोवंक शिकय, आनी त्या वेळार ताणें आपल्या शिसांक आमच्या बापा मागणें शिकयलें. सोम्यान आमकां मागोवंक शिकयल्ल्या प्रमाणे आमी खरेपणी मागण्या जिवितांत, सोम्याच्याच त्या मागण्याच्या स्पिरितांत आमचे मागण्या जिवीत आमी बांदून हाडूंक आज ह्या बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया. आमची पातकां वळखून बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनांत चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयो सदां सांवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्यो स्कर्ण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटा पावोवंक आमकां तूं कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांब पावलोनो गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, 14 वर्सां उपरांत बार्नाबासाक घेवन परत्यान हांव जेरुसलेमाक गेलो. तिताकी हांव म्हजे सांगाता व्हरून गेलो. पूण हांव थंय गेलो जाल्यार
म्हाका लाभलेल्या दैवीक प्रेरणाक पाळो दिवन उपरांत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव परगट करतलो ती सुवार्ता हांवें खासकीन तांच्या मुखेल्या उजेर घाली. कित्याक म्हळ्यार तेदोळ पर्यान हांवें धांवल्ली वा धांवतलो ती धांव व्यर्थ जायत म्हूण म्हाका भें आसलें. अशें सुनात केल्ल्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद पेद्रोक मेळ्ळ्या, तशें सुनात करिनातल्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून ते सक्कड ओपले. कित्याक सुनात केल्ल्यांचो धर्मदूत जावच्याक जाणें पेद्रोक नेमला, ताणेंच हेर जातीच्या लोकांचो धर्मदूत जावंक म्हाकाय नेमला. तवळू साबेचे खांबे कशे आसलेल्या जाकोबान, केपासान आनी जुवावन देवा तावन म्हाका मेळिल्लें हें विशेश देणें वळखून म्हाका आनी बार्नाबासाक आपले साहवा वराडी म्हणून पासारले. आनी हे समजतेचो गुर्त कसो आमी एकामेकाचे हात धरले. हांवें आनी बार्नाबासान हेर जातीच्या मदें आनी तांणी सुनात केल्ल्या मदें वेचे म्हणून निर्धार केलो. तांचे मदल्या दुर्बेळांचो आमी उगडास विसारचो न्हय म्हणून एक मात्र तांणी आमकां सांगलें. तेंच करूंक हांवें जायती आतुराय दाखयत आयिल्लो. पूण केपास अंत्योकाक आयिल्ल्या वेळार हांव ताका मुखामुखी आड रावलो, कित्याक तो सारके न्हय आसलो करतालो. जाकोबान धाडलेले थोडे जण येवच्या आदीं हेर जातीच्या भावा सांगता तो जेवतालो. पूण ते जण येतेच सुनात जाय म्हणून बळ करतल्याच्या भियान हेर जातीच्या तावन तो पयस गेलो आनी मेकळो रावलो. उरिल्ल्या जुदेवांनी ताच्या सांगाता मेळोवन कापटीपण आदारलें की बार्नाबास सयत तांच्या कापटपणाक भुल्लो. पूण सुवार्थेच्या 7 प्रकार ते सीदा सलानात म्हूण म्हाका दिसताच सगळ्या उजीर केपासाक हांवें म्हळें, जर जल्मान जुदेव जावन तूं जुदेवा बरी न्ही बगार हेर जातीच्या बरी जियेताय जाल्यार तुवें हेर जातीच्यांक जुदेवा बरी जियोवंक बळ करचें कशें? देवाचें उतर देवाचे वळखकार. श्लोक सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक वाकाणा सर लोकांनो, ताका नावाडा सर जनांगानो. श्लोक सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट करा. बळवंताचो मोग आमचे थंय, ससनाक विश्वासी आमचो देव. श्लोक सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट करा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मा तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशें करता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका परमने येशू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. एक पावटी जेसू एक सुवातेर मागणे करनासलो. मागणे जातच शिसां मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सुमया आजू हांव आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकां मागणे करूंक शिकय. तोळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता,
तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत उरिनाका. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावनो भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता देवान सगळो संवसार रचलो म्हणटा आसतना पयले ताणें भुमी रचली. भुमी रचला उपरांत त्या भुमीचेर ताणें सकड वनस्पती जायशे केली. उपरांत ताणें दर्यो रचलो आनी दर्यांत मासली जायशे केली. आतां भुमीर जाल्ली ती वनस्पती त्या भुमीत ह्या मातयेंत ती मेकळी केली जाल्यार ती जीव तांचो उरना, मोरता. तशेंच सागोरांत आसली ती मासली त्या उदकांत मेकळी केली जाल्यार भायर काडली जाल्यार ती मासली उरना, मोरता. पयलीं पुस्तक आमकां हें सांगता की देवान मनशाक ताच्या सारक्या स्वरुपायसो जावन रचलो आनी तसोच स्वास ताच्या नाकाच्या फुडांनी फुंकलो. वनस्पती भुमीत मासली उदकांत पूण मनीस देवात त्या देखून जर भुमीत वनस्पती मेकळी केल्यार ताका जीव ना, मासलेक उदकांत मेकळी केल्यार जीव ना, तर देवात मनीस मेकळो जाल्यार मनशाक जीव ना. हें सत जेजू आमकां शिकयल्ल्या त्या मागण्यांत, आमच्या बापा मागण्यांत जेजू आमच्या मुखार दवरता. आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. तो आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो सांबाळणार, आमचो जीव दातार. हर एक दीस, हर एक घडी आमचे संगी रावन आमकां सांबाळ चलोवन व्हरचो तो. ताच्या मोगान सदांच आरोवन दवरचो तो. ताचे थंय आमी जियेजय म्हणलें ह्या मागण्या मुखांतर जेजू आमकां सांगता. तर मोगाचे भाव भयणीनो, सबारपटी आमच्या बापा म्हणलें मागणे आमी म्हणटा आसतना, मागणे करता आसतना, ह्या मागता आसतना हो स्पिरीत आमचें तें वाडोवन दी. ह्या मागण्यांत देवाक आमी चड सर लागीं सरोंक, देवाच्या मोगांत आमी थीर रावोंक, देवाच्या कृपेन आमी वाडोंक आमकां आमच्या बापा मागणेक हातेर सावदी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C60 पणसंको 122. वेदी सशी बापा येता, अर्पण आमचे करता, स्वीकार तू कर मोल परता, पैसा तुझे मागता. सर्वेस पतू आमचो रचनार सृष्टेचो, पेटयता बुंडो गोवासो, घुरता आमच्या वावरासो. जेजूच्या पवित्र कुडीन बदू ही देवी ताकाल जावो. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी पेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सर त्या सवानी आमच्या गरजा सोवें, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदाद बापाक मानतात तसलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसे बेचाद बाबा सर्वेस्पर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी व्यक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी तूं मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. दिन सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वसूया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इस्तागां सोडून पयस गेल्ली तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णयन एक, तशेंच ती संपूर्णयन एक जावच्याक तुज्या पवित्र सभेन तूं ताका एकठांयताय. तुज्या जिनस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जन्वाय वाखणच्याक तूं तांकां तुजी परजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर दरबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मुरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेसपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक खरराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso kut pergetuya तुझ्या कुर्सानी Punajivan punavar vituve Angka sodailai somia Sonsaraja sod wondara Amchi sodwonka Jai Krista Jai Jai. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आसाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकुवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां वापुरबायचें मागणें शिकयलां. कशें आमी मागा जाय म्हणून ह्या मागण्या मुखांत आमकां सांगलां.
तर आमची काळजां आमची मनां सर्गींच्या बापा थंय आमी उबारया एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामका येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली खंत बेजारांतली पिडेशिरेंतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेका तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचे रे तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जोजयताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकाक पाठोवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आटोपेता आमी सेवता आमचे ते जरते आनी केस्ताडीन जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मदीक भलायकी जावं पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पसोत संवसार येवन खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सुभागी सोम्या त्यो आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन गीत नंबर 20 504 काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा या सर्गींच्या जेवणांत परतून परतून वांठो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आधार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजोनी आमकां मेळो म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता देवाचे व्हड उपकार भावा भयणी सांगाता